आमकां जशें दिसता की आमी स्मार्ट आसा न्ही, बॅक्टेरिया व्हायरसीस तुमच्या पेक्षा खूप चड स्मार्ट आसा. ऍब्सोल्युटली. दे अंडरगो म्युटेशन्स म्हणजे कितें कशें आसता, आता तू वराक गेलो, तुका कळो तांच्याकडे बाण आसा, ओके, सो यू टेक अ प्रोटेक्शन. बट सपोज तुका कळे गन आसा, यू विल ट्राय टू फाइंड प्रोटेक्शन इन अ डिफरंट वे, की अरे बाबा आता बाण ना, आता गन आसा. द सेम वे इज वॉट मायक्रोब्स थिंक. तांकां कितें दिसता, ओके हे अँटीबायोटीक आयले, आता हितून 90% जर मेले, द 10% हू हॅव सर्वाइव्ड नाव बिकम स्मार्टर, की नाव आय हॅव टू बिकम स्मार्टर अँड प्रोटेक्ट माय सेल्फ फ्रॉम दिस अँटीबायोटीक द नेक्स्ट टाइम. दिस इज वॉट इज कॉल्ड अँटीबायोटीक रेजिस्टन्स. म्हणजे दिस अँटीबायोटीक विच वॉज एबल टू किल 90% विल नॉट किल दॅट 10%. दिस 10% विल मल्टिप्लाय आणि आता नेक्स्ट पर्सन जो त्या 10%आन इन्फेक्ट जातलो तेजेर त्या अँटीबायोटिकाचो कांयच इफेक्ट जावचो ना. सो दिस इज द डिफिकल्ट सिच्युएशन, कारण आमचे कडेन लिमिटेड अँटीबायोटिक्स आसात. अशें ना की आमचे कडेन इतले ड्रग्स आसा की 10 हांकां रेजिस्टन्स जाल्यार कांयच इशू ना. आता सुद्धा हॉस्पिटलान यू विल सी पेशंट जेंकां खंयचेच अँटीबायोटीक कामाक येना. तुवें लेवल 1 लेवल 2 सामके हाय लेवलाचे अँटीबायोटीक सुद्धा दिले जाल्यार तांचे सिम्पटम्स इम्प्रूव जायना. सो आता तुका दिसतले की हे 2 दीस घेतले 3 दीस घेवना जाल्यार कितें फरक पडटलो, बट तुका लॉंग टर्म रियलायज जायना. आता तुका बेश्टी थंडी जाल्या, फाल्यां तू निमोनिया खातीर एडमीट जातलो, त्या निमोनिया खातीर खंयचेच अँटीबायोटीक कामाक येवचे ना, तुजे कडेन वखदाच ना जाल्यार करतली कितें. सो यू हॅव टू थिंक अबाउट नॉट जस्ट युअर सेल्फ, युअर फ्युचर जनरेशन्स, द रेस्ट ऑफ द सोसायटी. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की जेन्ना तुका एक डॉक्टर सांगता की बाबा हो 5 दिसाचो कोर्स आसा, यू हॅव टू कंप्लीट दोज 5 days कोर्स.